आनी आयज आमकां हो सोबीत विशय नियाळूंक दिला बागेंत फ्रांसिस्क शावेराचे देखीन व्हडपण सोडून आमकांच खाली करूया। भाव भयणीनो, हो विशय नियाळटा आसतना आनी आयची वाचपां दोळ्या मुखार दवरून ह्या विशयाचे नियाळ करता आसतना मदर ट्रेसा तिच्या जिवितान घडलेली एक घडणी जी हांवें वाचलेली तिचो म्हाका उगडास जालो। घोडे आमी जायत्या जाणांनी ही घडणी वाचल्या जायत, कित्याक तिच्या जिविता विशीं आमी जायते वाचता, जायते आयकता। आनीक एक पावटी एक घडणेचो आमी उगडास करुया आनी ह्या नियाळाक ही घडणी आमकां फायद्याची जातली। भाव भयणीनो, एक पावटी खंय आमी जाणाव मदर ट्रेसा अनाथांक कोण नाशिल्ल्यांक सगळ्यांक पुजायताली, आपल्या घरा वताली, तांकां न्हाणयताली, जेवण खाण दिताली। पूण हो वावर तिणें सुरू केल्लो सुवातेर तिचेर लुती उडयली आनी तिणें खंय ती लुती हातीन घेतली आनी दुसरो हात फुडें घालून त्या पोदेराक खंय सांगलें, ही लुती हांव म्हाका दवरता, म्हाका म्हज्या भुरग्यांक उणें दी। आनी हे तिचे कर्तूत पळोवन, करणी पळोवन, असो तिचो स्वभाव पळोवन तो खंय पोदेर सामको दोयाळ जालो, नीळ कसो जालो आनी ताणें खंय त्या दिसाकूच उणें न्हय पूण सद्दां मागीर खंय हो पोदेर तिका उणें दिवंक लागलो। हे पोदराचें खंय आख्खें जिवितूच बदललें जेन्ना मदर ट्रेसान ती लुती आपणाक धरून दुसरो हात घालून म्हज्या भुरग्यांक उणें दिवं म्हणून मागलें। भाव भयणीनो, ही ल्हानशी घडणी पूण तातूंत व्हडलें आमकां जाणवाय आहा, शिकोण आहा। आनी जाणवाय आनी शिकोण ही की मदर ट्रेसान अहंकाराक स्वाद दिवंक ना। अहंकार म्हळ्यार इंग्लीश भाशेन इगो, एटिट्यूड म्हणटा आमी, ताका तिणें स्वाद दिवंक ना। तिचो फोकस जेजू जावन आसलो, तिचो फोकस ती भुरगीं जावन आसली। परामोस करूंक तिणें दाखयलें। दोन वस्तू तिंगा घडल्यो भाव भयणीनो। एक वस्त तिणें आपणाच्या जिवितान ल्हानविकाय दाखयली आनी तिचे ल्हानविकाय उदेशी जो पोदेर गर्वान भरलेलो, गोरविश्ट आसलो, व्हडपणान भरलेलो आसलो, मिजाशीन भरलेलो आसलो, ताचें जिवीत तिणें बदललें। भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एक बरी करणी करता, जेन्ना आमी ल्हान जाता, आमी आमचेंच बरेपण दाखयना पूण दुसऱ्याक आमी जिवीत बदलूंक भाव भयणीनो जायतो आदार करता, देवाची कृपा तांकां आमी दिता। भाव भयणीनो, सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान बी अशेंच जालें। तो नांव जोडूंक सोदी, व्हडपण जोडूंक सोदी, पूण ताणें जेजू मेळ्ळे उपरांत बागेंत इनासान ताका देवाचें उतर परगटले उपरांत ताणें सगळें साणून आपल्याकूच खाली करून तो क्रिस्ताक परगटूंक आमच्या गोंयांत बसून पावलो। भाव भयणीनो, काल्तिकायेची मनशां, ल्हानविकायेची मनशां देवाक मानतात म्हणून आयची तिनूय वाचपां आमकां उगडास करतात। पयल्या वाचपान जाणवायेच्या पुस्तक निमाणो इनाम फावो करतलो, ती देवाच्या नांवान नीत करतली आनी राज चलयतली। असो प्रमाणीक मनीस ल्हानविकायेचो, देवाच्या कायद्या प्रमाणे चलपी, देवाचेर पातयेवन जेवपी, ताचे भितर मिजाश ना, ताचे भितर व्हडपण ना, ताचे भितर अहंकार ना, ताचे भितर ल्हानविकाय, देवाचेर पातयेवन जेवपाचें जिवीत। ताका लागून देव तांकां निमाणे दिसाक परजळीत करतलो। नश्ट्या मनशाची खबर सांगल्या आनी हो नश्ट्या मनशाची खबर सांगल्या आनी हो नश्टो मनीस कसो वागता? मिजाश आहा ताका, व्हडपण आहा ताका, गर्व आहा ताका, तो
प्रमाणीक मनशाच्यो मस्कऱ्यो करता. तो देवाचेर पातयेवन जियेना, तो आपल्या बळार पातयेवन जियेता. देखून ताका खोर नीत निमाणी फावो जातली, खोर ताची नीत जातली, अशें आमकां जाणवायेचें पुस्तक आयज उगडास करता. दुसऱ्या वाचपान भाव भयणीनो, भाग्योन पावलो कोरींतकारांक बरयल्ले दुसरे चिठीन आमकां उगडास करता. बोडाय दाखोवंक सोदतात तांणी सोमया सोवें बोडाय दाखोवची, आनी हांव धर्म परगोटणार, काल्तिकायेन म्हजो धर्म जेजूक हांव परगोडटा. भाव भयणीनो, आमकां आनी बोडाय म्हणलेली ना, आमची बोडाय म्हणलेली जेजूच, आनी सगळें आमी तें जें करता तें क्रिस्ता पासत आमी करता. शिव वर्तमानान भाव भयणीनो, भाग्योन मातयो आमकां एका भुरग्याचें मन आनी काळीज आपणावंक आपयता. चायल्ड लायक एटिट्यूड म्हणजे आमचें आख्खें जिवीत देवाचेर पातयेवन जिवप, देवाच्या हातान घालून आमी आमचें जिवीत जिवप. आनी देवाच्या हातान घालून आपलें जिवीत कोण जियेता? जो देवा मुखार कालती जाता, लानवीक जाता, ताचेर पातयेवन जियेता. आनी तो ह्या संवसारांत देवाक आनी देवाची मूल्य जियेता आनी देवाक परगोडटा. भाव भयणीनो, आयज तर आमी व्हडपणाचेर आड झुजूंक हो नियाळ करता, लानविकाय आपणावन परसोळीत जावंक सोदता. सातां भक्तां भाशेन पाप साहेब आमकां असो उगडास करता. पाप साहेब फ्रांसीस ताची उतरां आसात अशीं: द वर्ल्ड टेल्स अस टू सीक सक्सेस, पावर एंड मनी. गॉड टेल्स अस टू सीक करपाचें सोडून दिता, बरें आपणावपाचें सोडून दिता. आमी बरें करूंक पावना. जेन्ना अहंकार आमचे भितर वाडटा आनी चडटा, व्हडपण वाडटा, इगो वाडटा, एटिट्यूड वाडटा. वी हॅव टू डाय फॉर आवर इगो, वी हॅव टू डाय फॉर आवर एटिट्यूड. आनी तें तितलें सोंपें न्हय, आमकां देवाचे कृपेची गरज आहा. भाव भयणीनो, तिनूच वस्तू हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदतां. कसलो एटिट्यूड आमकां जाय जेन्ना आमी व्हडपणाचेर, प्रायड, इगो, एटिट्यूडाचेर दिसान दीस आमी झुजूंक सोदता. पयली वस्त भाव भयणीनो, एटिट्यूड ऑफ प्रेयरफुल रिडींग ऑफ द वर्ड. देवाचें उतर खोल मागण्यान वाचप, नियाळप आनी आपणावप. आमी तो जेजूचें मन आपणावंक सोदता, काळीज आपणावंक सोदता. देवाचे उतरा विणे तें जायना. देखून भाव भयणीनो, लेट अस रीड द वर्ड प्रेयरफुल मॅनर. म्हणजे आमी जेन्ना देवाचें उतर वाचतले दिसान दीस आनी तें आमी मागण्याचे तो दिसपट्टो गिरास आमी तर लानवीक जावंक सोदता, जेजूचें काळीज मन आपणावंक सोदता. भाव भयणीनो, आमी दिसाचे दिसाक देवाचें उतर वाचपाची गरज, नियाळपाची गरज, मागणें करपाची गरज. जितले आमी देवाच्या उतराक कनेक्ट आसता तितले आमचे एटिट्यूड्स जेजू सारकेले जावंक पावतात. दुसरी वस्त भाव भयणीनो, एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड. आमकां दिनवासनेचें मन आसूंक जाय, सर्वेस्पराक वाखाणपाचें मन, देवाक दिनवासपाचें मन. देवान आमकां कितलें बरेपण दिलां. लेट अस काउंट आवर ब्लेसिंग्स एवरी डे एंड प्रेज गॉड, थँक गॉड. आमी कंपेर करता, ताचे लागीं आहा ते म्हजे लागीं ना. तो व्हडलो जाला, हांव धाकटो आहा, ताचे लागीं दुडू जाल्यात, म्हजे लागीं कांयच ना. पूण म्हजे लागीं आसा तें हांव मेजिना. आय डोंट काउंट द ब्लेसिंग्स गॉड हॅज गिवन टू मी. सो मच इज गिवन. देखून भाव भयणीनो, एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन. एकामेकाची तोखणाय करुया. एकामेकाक बसून आमी जेन्ना लागतले, द एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड एवरी डे, एवरी मोमेंट नो, तेन्ना आमी ह्या असल्या वायटाचेर, व्हडपणाचेर जैत व्हरूंक पावतले.
आणि तिसरी आणि निमाणी वस्त भाव भयणीनो, एटिट्यूड ऑफ सेल्फलेस सर्विस. आमकां पाप साहेब अशें म्हणटा, आवर लायफ स्प्रेड्स लायट when it is given in service. The secret of joy is living to service. भाव भयणीनो, आमकां जेन्ना सेवे चाकरेचें मन आहा, जेजून केलां तशें आमी करूंक, ओडो घालून दुसऱ्यांचे पांय धुवंक, सेवा करूंक, सेवा आमकां संतोष हाडटा, कुशालकाय हाडटा. तूं तर स्वार्थी कुशालकाय येवची ना. Selfishness never brings happiness. It is only when selfless service that brings joy, that brings happiness, that brings satisfaction in our life. ते बसत भाव भयणीनो, जितले आमी सेल्फलेस सर्विस करतले, दुसऱ्याक आमी पावतले, दोयाळ कोरण्यो करतले, सेल्फलेस सर्विस आमी दितले, तेन्ना आमी भाव भयणीनो जोईत व्हरूंक आमी पावतले.